Subibirovia, Survadiga in Korea, E9, Deva Mogagayat. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज सद्या काळाचो 22वो आयतार आनी आमच्या सेवा धर्मांचो विशय हो. सगलीं तुमी मुशें आयकात आनी समजून घेयात. जो कोण देवाचो उलो आयकता, समजून घेता आनी जिवितांत पाळटा, तो जिवितांत बरेपण जोडटा. देवाच्या आज्ञा प्रमाणे आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटल्यांव तेन्ना जरूर आमी देवा मुखार मानवलोलीं जातलीं. देवाच्या उतराक मान दिवपी आनी तें जिवितांत पाळपी मनीस बरीं फळां उत्पन्न करता. ओगेपणांतल्यान देवाचो ताळो आयकून घेवंक आनी ताच्या आज्ञा प्रमाणे आमचें जिवीत आकारून हाडूंक आमकां जण एकल्याक कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आयज देव आमकां निरोप दिता की हांवें तुमचे लागीं करार केला, तुमकां कायदे दिल्यात आनी मानमेंत दिल्यात, ते पाळात आनी सुर्गीचें राज तुमी जोडटल्यात. आमकां सगळें की व्हडलो एक नमणो जावन आसा मोंत सायबीण. आयज तिचे फामां आनी फाल्यांच्यान नोवेनां सुरू जातात. तिणें देवाचे सगळे कायदे आनी मानमेंत पाळ्ळी आनी देवान तिका कुडी ओतमें सयत सटकार बेली. आमी अशेंच करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानान मागुया. जायते फावटी आमी मानमेंत मोडल्यात, देवाचे कायदे आमी अशेंच उडयल्यात. आमी देवाक मान दिवंक ना, एकामेकाक मान दिवंक ना, चोरलां, नागयलां, फटयल्यात, किरमी केल्यात, दुसऱ्याची भाटां बेसां आमची केल्यांत, फटिंगपणां केल्यांत आनी जायते आमी देवाक ओकमान केला आनी एकामेकाक ओकमान केल्याचो उगडास करुया. ह्या वेळार देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सोरपदविदार देवाक आनी तुमकां बापां पडिनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन सरांत सांकवार मळीक सगळ्या दिवदकांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बापां पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती कुळात पूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसूं, आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
Krista Krista Sumya देवान आमचो इतलो मोग केलो की ताणें जेजू क्रिस्त आपल्या पुताक दिलो आनी ताचे वरवीं ताणें सगळें रचलें. देवाक दिनवासिया वाकडणिया महिमा देवाक उंचरकी आनी शांती तांचे इश्टान संवसारी सर्वस्प्रा देवा सर्गींच्या राया सोर पदवीदार देवा बापाक आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन भासता. तुज्या थंय वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूट कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्याची सांगती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेस्पर. आमेन. प्रार्थया. आमची गरजो देव आमकां दवरया. देवाचे कायदे आनी मांदमेंत आमी सदांच पाळूंक कृपा मागुया. मोंत सायबिणीची नोवेनां सुरू जातलीं फाल्यां तिका फुडें घालून आमच्या भुरग्यांक आनीक आमी सगल्यांनी हे कायदे शिकूंक आनी पाळूंक मागुया. सोर पदवीदारा देवा आमचे मोगाळ बापा सोर सुपूर्ण देण्यांनी तुजे तावन उपजतात. आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय आनी आमची भोक्ती चडय. अशें आमकां तूं दिताय ती सगळीं बरीं देणी पुसून वाडय. ती जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी घरासभर चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दुसरे सोमोतीच्या पुस्तकावेले वाचप. मोइजेसान लोकां लागीं उलोवन म्हणलें, आतां इस्रायेला तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी सोर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी भोगूंक पावचे खातीर हांव तुमकां आयज याज्ञा आनी कायदे शिकयता. तांकां चोत्रायेन चीत दियात आनी ती सांबाळात. म्हज्या उतराक तुमी कांय चोडय नाकात वो उणें करिनाकात. पूण हांव तुमकां घालता त्या सर्वेस्परा तुमच्या देवाच्या कायद्यांक पाळो दियात. ते सांबाळात. तांकां पाळो दियात आनी अशें हेरां लोकांक तुमची जाणबाय आनी शाणेपण दिश्टी पडटलें. ह्या कायद्यांची खबर आयकून तीं म्हणटलीं, खरेंच ह्या वर्त्या राष्ट्रा भाशेन दुसरे खंयचेय पोरचेक इतली जाणबाय आनी शाणेपण ना. आनी खरेंच आमी उलो मारतांव तितलेय पावटी सोर्वेस्पोर आमचो देव आमकां लागीं आसा ते भाशेन आनी खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांचे देव तांकां लागीं आसतीत. आयज तुमकां दिता ते समोरती असले कायदे आनी नेम खंयच्याय व्हडल्या राष्ट्रांक आसतीत. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार.
आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. आनी एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा तुमच्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. चुकी विणे भोंवता, नियानीत चलयता, काल जावन सोत उलोयता, आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना, असल्याच मनशांक जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचेर लोचाणां घालिना, कोट्या नोश्ट्या मनशांक कांटाळटा, पूण सर्वेस्पराची भोक्ती कोत्तेल्यांक मानान लेखता, असल्याच मनशांक आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. उश्णें दिता, वाद घेना, लॉंच खावंक कबूल ना, निरोप्रद्यांक वायट करिना, असल्याच मनशांक जो मनीस असो चलता तो तीर आसतलो सदांकाल. आमचो जबाब, सर्वेस्परा तुज्या तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत. बागयोन जॅकोबान बरयलोले चिटीवेले वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, सगळें बरें देणें, सगळें सोपून दान वयर तावन येता आनी उजवाड्याच्या बापासून देंवता. ताचे सवय कसलेंच बदलप ना, न्हय म्हूण बदलपाची सावळी पुर्यान ना. आपल्या रोचणा भितर आनी म्हालगोडी कशी जावंक, आपल्या उदार कोशेन स्वताच्या उतरा वरवीं ताणें आमकां आपलीं भुरगीं केल्यांत. तुमच्या काळजांनी ओपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर बांदून घेयात आनी ताका कालती रावात. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फटोय नाकात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणें चलात. देवा मुखार नितळ आनी निश्कळू भोक्तीपण म्हणल्यार हें, अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी गोतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उद्गार सगळीं उबी रावया. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sobespora, sui, sui. आपल्या रोचणा भितर मालगोडी जावंक आमी आपल्या उदार खोशेन स्वता उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केलीं. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sui, sui, sobespora. Sobespora, sobespora, sui, sui. Sobespor तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. फारिजियो आनी थोडे धर्मशास्त्री जेरुसलेमाक तावन येवन जेजू चडशी एकवटले आनीक ताच्या सिसांतले थोडे मेळ्या हातांनी मुणगे हात धुनासतना जेवतात तें तांणी पळयलें.
फारिजियो आनी सगळे जुदियो पुर्विल्ल्याच्यो चाळी प्रमाणे बोगोर बोगोर हात धुल्या शिवाय जेविनांत आनीक तिंट्यार तावन येतोच नाल्या धुल्या शिवाय जेवंक खावंक बसनांत आनी सोबार ह्या चाली सांबाळूंक तांकां दिल्ल्यो आसात. पोंतरां, कोळशे आनीक कांशाची आयदनां धुवप. म्हणटच फारिजिवांनी आनी धर्मशास्त्रांनी ताचे लागीं विचारलें, जाणट्यांनी करून दवरलेले चाली प्रमाणे तुजे सीस कित्याक चलनात आनीक मेळ्या हातांनी कित्याक जेवतात खातात. पूण ताणें परती पाळून तांकां सांगलें, इजायासान तुमकां दोंग्या विशीं आदींच सांगून दवरलां तें सारकें. तर बरोवन आसा, ही पोरजां ओंटांनी म्हाका वाखणटा, पूण तांचें काळीज म्हजेसून पयस आसा. तर मनशांनी केल्ले कायदे आसा शास्त्रां कशीं शिकोवन ती म्हजी पोलकी पुजा करतात. देवाची आज्ञा सांडून मनशाच्यो चाली तुमी पाळटात. नव्यान लोकांक आपोवन जेजून सांगलें, सगळीं तुमी म्हजें आयकात आनी सजवून घेयात. मनशा भायलें कितेंच ताचे भितर वचून ताका मेळो करीतचें ना, पूण मनशा भितरल्यो वस्तू भायर सरून येतात त्योच मनशाक मेळो करतात. ज्या कोणाक आयकूंक कान आसा तांणी आयकुचें. भितर तावन मनशाच्या काळजांतलें भायर सरता तें हें: वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, ओडद्वार, आपस्वाट, खोटेपण, फटिंगपणां, कामचार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण. ह्यो सगल्यो वस्तू भितर थावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखणी तुका क्रिस्ता. देवान 6 दीस घेतले आख्खो संवसार रचूंक आनी शेवटाक सगळे रचने रचल्या उपरांत मनशाक रचलो. आनी देवान मनशा लागीं करार केलो आनी तो मनशान सांबाळूंक ताका सगल्यो तरेच्यो सवलती दिल्यो. त्याच खातीर हांव चिंततां, देवान आमकां कित्याक रचल्यात? Why God has created us? ह्या आमच्या जिविताचो शेवट कितें? What is the goal of our life? Where are we marching? आमी सगळीं धांवता, खंय धांवता? पयशे कोत्ता, नागयता, खंय वेता? उपदेशक पुस्तक म्हणटा सगळे फोळकेपणाचे फोळकेपण. म्हणटच देवान आमकां कित्याक रचल्यात? आमी दोतोरेन शिकताल्यो देवान आमकां रचल्यात. पयलें ताची ओळख घेवंक, दुसरें ताचो मोग करूंक, तिसरें ताची सेवा करूंक आनी ताची सेवा करून देवान आमकां दिलां तें सगळें आमी बरे तरेन जिवंक, कुशालपणीन जिवंक, ह्याच संवसारांत आमी स्वर्ग चाखूंक. आनीक चवथें, मेल्या उपरांत सुपूर्णायेन ताचे बरोबर जिवंक.
ही 4 कारणां देवान आमकां रुचल्यात. लोकांक सांगता, शॉर्ट करता, देवान आमकां रुचल्यान ताची वळख घेवंक, ताचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक, ह्या संवसारांत बरें जिवंक त्याच खातीर सगळें दिलां. जेजू म्हणटा हांव तुमकां जिवीत दिवंक आयलां. पयलें वाचप आतां आमी दुसरे सुमृतेचें आयकलां की हें सगळें आमचे खातीर आमी खुशाल जिवंक. आनी शेवटाक ह्या जिवितांत आमी जियेले उपरांत थँक गॉड दॅट देर इज डेथ फॉर अस. इफ देर वॉज नो डेथ, जस्ट इमॅजिन, आनी आमी सगळीं मेले उपरांत चवथें स्वर्गा राज्यांत वचूंक. हो आमचो हेतू, हो आमच्या जिविताचो गोल. आनी ह्या रस्त्यांतलीं आयज मनशां चुकल्यांत, विसरल्यांत, आनी मनीस आपल्याक जाय तसो जियेता, संवसारी जियेता, संवसारी वस्तू कोत्ता, चोदता, नागयता, फटयता, देवाचे सगळे मांदमेत मोडून घालता. आमकां देव दुसरे वाटेन वचना जावंक कायदे दिता. पयले वाचपांत आयकलां, दुसरे सुमर्तेचे मुणगे आनीक कायदे दिता. देव मांदमेन दिता की आमी भायर वचना जावंक. आमी हो कोरार देवान आमचे लागीं स्थापला, तो आमी सांबाळूंक, त्या प्रमाणे जिवंक आनी खुशाल आसूंक. शेवटाक आमचें कितें गाय? आमी सगळीं वाडटा, तुमकां आनी म्हाका पळयल्यार आमी सगळीं वाडटा. आनी हे पिडेंत आसतना ही मरणादीक पिडा, कोण आयज आहा ओ फाल्यां ना, कोणाचीच गॅरंटी ना. कोण उरतलो, कोण मोत्तलो, कोणाचीच गॅरंटी ना. त्याच खातीर आमचे शेवटाचे वस्तू कितें गाय? वॉट आर द लास्ट थिंग्स ऑफ आवर लायफ? आमच्यो शेवटाच्यो वस्तू ही 4. पयलें मरण, दुसरी रोखडीच झुट्टी जाता, आनी आमी देवाचे नेम आनी कायदे आनी मांदमेन पाळूंक नात. इफेरनांत वेतात, इफेर ना. आनी जाणें देवाचे कायदे पाळल्यात, मांदमेन पाळल्यात, सासणाचे स्वर्ग देवा बरोबर. आमकां ह्या संवसारांत हांगा फुडें शिमितोर आहा, आमकां सदांच उगडास कोत्ता. फोंड उस्पितोच हाडां मेवतात, कांयच ना. मनीस केन्नाच मरना. ह्यो 4 शेवटाच्यो वस्तू. मरण, न्हीद, कोण सुटना. इफेर, स्वर्ग. प्रितीच्या भयणीन आनी भावानो, देवान आमकां 10 मांदमेंत दिल्यात. जाय ते सांगूंक जाय, पूण हांव ह्या 10 मांदमेंताचेर बेगोबेग सांगता, कित्याक आयज मनीस हे 10 मांदमेंत विसरल्यात. इस्रायलच्या लोकांक हे 10 मांदमेंत मोइसेसा वरवीं दिले सिनाय दोंगरार. हांव सिनाय दोंगरार चडलो, केदो व्हडलो दोंगर, कितले पयस वयर, आनी थंय सासणाकी पडून देवाक वाखाणलो आनी मांदमेंत दिल्यात म्हूण उगडास केलें आनी देवाक दिन वाचलो. सिनाय दोंगरार मोसेसाक 10 मांदमेंत दिलेत. आनी देवान सांगलें लोकांक दी, आतांच तुमी आयकलां, तांणी पाळूंक आनी आपल्या जिवीत जोडूंक. दुसरे सुमृतीचें वाचप. कोण ते मांदमेंत? हे कित्याक दिल्यात? आमी स्वर्गार वचूंक. पयलो मांदमेंत, हांव तुमचो देव, म्हजे भायर आनी कोणूच देव आसचो न्हय. हो पयलो मांदमेंत. दुसरो देव कोण गाय? आमची कूड. दुसरो देव कोण गाय? पयशे, ग्रेस्काय, पदवी. दुसरो देव कोण गाय? म्हजो मोगी, बायल, भुरगीं देव करतात ना. देवाची स्वात पयली. दुसरो देव कोण गाय? गाडेपणां, देवळांनी वचप, बाबांगेर वचप. दुसरो देव कोण गाय? पामिस्ट्री, डिविनायझेशन. हें सगळें देव म्हणटा हांव एकलोच, दुसरो देव ना. आनी जो कोण पयलो मांदमेंत मोडटा, देव त्या मनशाक कास्त लायता, आनी ही कास्त 7वे पिळगेक लेगून वयता. आदले कोरान सगळें दिल्लें आहा. जो कोण पयलो मांदमेंत मोडटा.
दुसरं मांदमेंत, तुम्ही देवाचे नाव बेमानान घेऊ नये. म्हणजे कितें काय, देवाचें नांव बेश्टेच काडूं नये. देवाच्या नांवाक तुम्ही मान दिवचो. मोजेस, तुवें जिलकुटाची खबर आमी आयकल्या. जळटा आसतना मोजेसान विचारलें, तूं कोण? आनी देवान म्हळें, हांव तो. बेमानान घेवं नये. आनी तेच खातीर ह्या देवाचो आमी मोग करचो. कसो मोग करचो? सगल्या काळजान, सगल्या आत्म्यान, सगल्या मनान, सगळे सोकतेन ह्या देवाचो मोग करचो. आमच्या रुचनाचो हो दुसरो मांदमेंत आमकां सांगता. तिसरो मांदमेंत, आयतार सोंत सांबाळचो. सौदीत देवान घेतले संवसार रचूंक 7व्या दिसाक विसव घेतलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा. आनी देव आमकां सांगता की आमी आयतार सोंत सांबाळचो. 7व्या दिसाक देवाक येवन वांकडणी करची. दर दिसाक वांकडणी करची, पूण 7वो दीस पवित्र सांबाळचो. चाकरांचें काम करूं नये. आमी त्या दिसाक जाय ते पावटी मागणें करचें. देवाचे नेम कायदे नियाळचे, पवित्र पुस्तक वाचचें, आनी आमी आमचे फामलीन मागणें करून हें करून हो दीस मिसाक येवन हो दीस पवित्र दवरचो. दुसरे कडचें न्हय. युरोपाक आनी दुसरे कडेन सोनवार येयलो म्हणटच सगळीं जाणां भोंवक वेतात. ना, आयतार सांबाळचो. हे देवाचे कायदे मोइसेसाक दिले. तिसरें, चवथो मांदमेंत, तुज्या आवयक आनी बापायक मान दी. म्हणजे कितें काय, तुज्या आवयक आनी बापायक रेस्पेद दी. वडिलांक रेस्पेद दी. जाणट्यांक रेस्पेद दी. म्हणजे कितें काय, जाणटी पिरायेक तांचो परामर्श कर. तांकां दुखय नाका. तांकां तुज्या आवय बापायक केन्नाच दुखय नाका. जाणटी पिरायेर तांचो परामर्श कर. तांकां पाव. ऑनर युअर फादर एंड युअर मदर. पांचवो कितें काय, जिवेशी मारूं नये. म्हणजे डू नॉट किल इंग्लीश भाशेन. पूण जिवेशी मारूं नये म्हणटा तेन्ना हो चवथो 5वो मांदमेंत म्हणजे डू नॉट मर्डर. जीव काडूं नये. किर्म करूं नये. आनी कोणाची कीळ? डिफेन्सलेस, वीक, कोणाला जायना. सादो मनशाक जिवेशी मारूं नये. आनी कोण काय मनीस? कुसव्यान ताण आसलेलो मनीस, आवयच्या कुसव्यांत आसलेलें बाळ ही देवाची रोचना. थंय ताण तें जाणटे प्रायर मोरो पर्यंत मनशाचो जीव काडूं नये. म्हणजे आमी घोरपाट करूंक जायना, आबोट करूंक जायना. वी कॅनॉट कमीट अबॉर्शन. दुसरें, जाणटे मनशांत कॅन्सर जाली, टर्मिनल सिकनेस आनी खाटीर रावन सोंसतात इंजेक्शन मारून तांचो जीव काडूं नये. युथनासिया करूंक जायना. मनशाक मनीस देवाचें देणें. मनशाक मान रेस्पेद दिवचो. तो जीव राखचो आनी सांबाळचो मोरो पर्यंत. हो 5वो मांदमेंत, डू नॉट किल. 6वो मांदमेंत, पोटद्वार करूं नये. म्हणजे कितें काय, पोटद्वार करूं नये. डू नॉट कमीट अडल्टरी. 6वो मांदमेंत. कितें काय, हे मांदमेंत न्हय, चड गरजेचे. इस्रायलाचो लोक हे मांदमेंत दिसाच्या दिसाक वाचतालो, आपल्या भुरग्यांक शिकयतालो. कित्याक हे मांदमेंता वरवीं आनी हे कायद्या वरवीं आमी स्वर्ग राज्यांत पावतात. 6वो मांदमेंत, पोटद्वार करूं नये. म्हणजे कितें काय, म्हणजे ऑनर ह्युमन सेक्शुअलिटी. जस्ट एज ह्युमन लायफ इज गिफ्ट, ह्युमन सेक्शुअलिटी इज गिफ्ट फ्रॉम गॉड. म्हणजे तुजो लिंग राख सांबाळ. तुज्या लिंगाक देवान बेश्टेंच रोचूंक ना. दादलो आनी बायल, तुजो लिंग सांबाळ. आनी तुजो सांबाळटाय तसो दुसऱ्यांचो सांबाळ.
बाकीत पावलो म्हणटा आमी जोण एकलो देवाचें मंदीर टेंपल बसतांक फावना, आमची ही कूड बसतांक फावना देवाचें मंदीर. आनी त्याच खातीर एक ओखल काजाराच्या दिसाक येता, काजार जावंक आल्ताराच्या मुखार धवें फूल घालून, आनी न्हवरो येता शर्ट भितर धवो घालून सुटाच्या भितर. ती दोगांय एकामेकाक सगळें की व्हडलें देणें दितात की तेंचें निर्मळपण हो गावन दाखयता की म्हजें व्हडलें देणें तुका आज काजाराच्या दिसाक, म्हजें निर्मळपण. द बेस्ट अँड द ग्रेटेस्ट गिफ्ट a girl, a woman can give to her husband is her virginity, and a man for his wife is purity. आनी त्याच खातीर धवें फूल घातात. बावतिस्माच्या दिसाक पाद्री बावतिस्म दिले उपरांत म्हणटा गे रे बाबा गे गो बाय, तूं नवी रोचना जाल्याय, जेजूक भेटो पर्यंत निर्मळ सांबाळ. डू नॉट कमीट अडल्टरी. पोटद्वार करूं नये. म्हणजे आमी देवान आमकां हो लिंग दिला, आमी मान दिवचो. आनी त्याच खातीर आमी दुसरे वस्तू आमी पयस करच्यो. फॉर्निकेशन म्हणजे काजराच्या आदी लिंग. आज आमची तरणाटी हो हे इंडिया टुडे मॅगझीन ताचेर एक सर्वे केल्ली. 65 to 70% गर्ल्स टुडे आर नॉट वर्जन्स. म्हणजे काजराच्या आदी सगळें काबार, धवें फूल घालून फटयतात देवाक. फॉर्निकेशन म्हणजे आपली कुडीचो एकवट करतात काजराच्या आदी. ओ काजार जावन आपली बायल न्हय, दादलो न्हय, दुसऱ्या लागीं एकवट करतात. आपल्या घोवाक फटयतात, बायलेक फटयतात. पडद्वार करूं नये. आयज अशें रिसर्च सांगता की अबाउट 60% वुमेन की आपल्या घोवाक फटयतात, तांचे आनी कोण आसतात. दादले बायलेक फटयतात. 6 मांदमेंट पडद्वार करूं नये. आयज इतलें म्हणजे लिंगाची पातकां आयज इतली देव आमकां सांगता पडद्वार करूं नये. म्हणजे काजार जातूच तुवें दुसऱ्या कोणा लागीं एकवट करचो न्हय. पोजड्यो राती, पोजड्यो बायलो, प्रॉस्टिट्यूशन वेचें न्हय. पोर्नोग्राफी पळोवचें न्हय. होमोसेक्शुअल एक्टिविटी, लेस्बियन एक्टिविटी, दादलेच काजार जातात, बायलोच काजार जातात. पवित्र पुस्तक आमकां सांगता जो मॅनी कुडीचे एकवट करतात, ग्रुप सेक्स, रेप, इन्सेस्ट, बापूय चेडवा लागीं आपलो एकवट करता, भाव भयणी लागीं करता, आवय पुता लागीं करता. आयज असलो संवसार जाला. पिडोफिलिया भुरग्यां लागीं एकवट करतात, धाकट्या भुरग्यां लागीं, जानवरां लागीं कुडीचो एकवट करतात. आनी आतां इतली हें जाल्या मनशां सारकी इतली डेस्परेट जाल्यात मेल्ले कूड लेगून धरून मेल्ले कुडी लागीं एकवट करतात. डू नॉट कमीट अडल्टरी. पडद्वार करूं नये. 7वो मांदमेंट, 7वो आनी 10वो बरोबरूच वेता. चोरूं नये. डू नॉट स्टील. आनी डू नॉट स्टील म्हणटा तेन्ना कितें काय तें म्हणजे तुजी वस्तू, तुजी बाटां, तुजें कितेंय जावं, पयशे भांगार कितें जावं, तुवें मान दिवचो. तशेंच दुसऱ्यांचे वस्तूक तुवें मान दिवचो. रिस्पेक्ट एंड ऑनर पोजेशन्स ऑफ अदर्स. दुसऱ्यांचे वस्तूक, दुसऱ्याच्या बाटाक, दुसऱ्याच्या पयशांक तुमी मान दिवचो. आनी त्याच खातीर दुसऱ्यांचे वस्तू तुवें तुमच्यो करच्यो न्हय. तुमी कामाक तर काम चोरचें न्हय, उणें काम करचें न्हय. तुमी कामाक लागल्यात, तुमकां पागार जाल्यार त्या प्रमाणे तुमी काम करची गरज. कोण काम करता ताका पागार फावो ते पर्यंत दिवची गरज. जस्ट वेजीस. कोणें फ्रॉड करचें न्हय, फटोवचें न्हय, फ्रॉड करचें न्हय, कोणाची प्रॉपर्टी पेपर आहा ते बदलचें न्हय, आपलें नांव घालचें न्हय, हाका ताका पयशे दिवन ती नांवां बदलची न्हय, फ्रॉड करचें न्हय. टॅक्स इवेजन,
टॅक्स दिवंक जाय तो दिवंकूच जाय. शेजाऱ्याचें शेजाऱ्याक दी, देवाचें तें देवाक दी. तुजो धोंड तुवें फारीक करूंक जाय, टॅक्स फारीक करूंक जाय. आनीक पब्लीक प्रॉपर्टी ओ कोणाची प्रॉपर्टी मोडचे फोडचे डिस्ट्रॉय करचें न्ही. वॅन्डलिझम हो आमकां 7वो मांडमेंट सांगता. जायते सांगून दिसता पूण थोडेशें सांगता तुमकां. हें करचें न्ही. पब्लीक प्रॉपर्टी, कोणाची मोटरां, कोणाची भाटां बेसां, कोणाची माजरां सुणीं आनीक बोय गायलो बियो मारच्यो न्हय. 7वो मांडमेंट. 8वो मांडमेंट, लोटीक गोवाय दिवचें न्हय. म्हणजे देव, गॉड कंडेम्स लायिंग. कित्याक देव सोत. आनी हो मांडमेंट, 8वो मांडमेंट सांगता वी मस्ट रिस्पेक्ट एंड ऑनर ट्रूथ बिकॉज गॉड इज ट्रूथ. इंटेन्शनली आमच्या मनांत देव पळयता. मनशाक आमी फटोवंक येता. आमच्या मनांत काळजान दुसऱ्याक आमी चोडचें न्हय, दुसऱ्यांक फटोवचें न्हय. वी शूड नॉट डिसीव अदर्स. ही स्पीक्स फॉल्सहूड. आमी दुसऱ्याचेर घालणी घालचें न्हय, फोटिंगपणां करचें न्हय, फोट सांगचें न्हय, दुसऱ्यांचेर मॅन्युपुलेट करचें न्हय, खबरो घडच्यो न्हय, मॅन्युफॅक्चर लायज हें करचें न्हय. 8वो मांडमेंट. 9वो मांडमेंट, तुजी दुसऱ्यांची बायल तुजी करून घेवची न्हय. दादलो म्हणना, दादलो तें पयलें सांगलां 6व्या मांडमेंटान. पूण हांगा देव मोजेसाक सांगता दुसऱ्यांची बायल तुजें करच्यो न्हय. डू नॉट कवेट युअर नेबर्स वायफ. म्हणजे कितें गाय हें? आमकां जेजू मातयाचे शुभ वर्तमान सांगता कोणें तर ओस्तरेचेर कामचलाचे दोळे लायले ताणें आपल्या काळजान पोडदुवार केलो. म्हणजे कितें गाय? म्हणजे तुजे बायले विणें, तुजे घोव विणें, दुसऱ्यांचे बायलेची तुज्या काळजान आशा दवरच्यो न्हय, आशा हाडची न्हय, करची न्हय. टू सीन इन हार्ट म्हणजे तुज्या काळजान तूं पातक कोत्ताय हें आमकां देव सांगता. कित्याक जे भाशेन जिवीत एक देणें तेच भाशेन आमचो लिंग, आवर सेक्शुअलिटी इज गॉड्स गिफ्ट which we need to respect, protect and defend. Human sexuality is sacred. म्हणजे आमचो लिंग, आमची कूड आनी देवान दिला लिंग तो पवित्र आनी तो पवित्र सांबाळचो. धावो, डू नॉट कवेट युअर नेबर्स गुड्स. धावांनी 7वो तो हेंच वेता. म्हणजे दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा करू नये, दुसऱ्याच्या वस्तू आपल्यो करू नये, लॉन्च घेवं नये, करप्शन करू नये, फोटिंगपणां करू नये आनी फोटिंगपणां करून दुसऱ्याची भाटां बेसां आपली करू नये. म्हणजे आनी हातून हो 10वो मांडमेंट हातून सोबीत जेजू आमकां कितें सांगता तें पळोवया. जेजू कितें सांगता काय? जेजू पळय शुभ वर्तमान काय बरें सांगता 10व्या मांडमेंटा विशीं आनी दुसऱ्या मांडमेंटा विशीं. जेजू आमकां सांगता भितरतावन मनशाच्या काळजांतलें वायट सोडटा तें हें वायट चिंतनां, पोजडपण, चोरयो, खून, पोरदुवार, आपसवाट, खोटेपण, फोटिंगपणां, कामचार, निर्डुकाय, चाडयो, गर्व, मुर्खेपण ह्यो सगल्यो वायट वस्तू भितरतावन येतात आनी मनशाक मेळो करतात. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावानो, आयज मनीस पिस्सो जाला कित्याक सैतान तांचें मन आनी काळीज ओडटा देवा सोडचिलें. आनी तेच खातीर तुमी पळयशात आयज मनीस आबूज, जाणटे सुद्दां आबूज. तांकां पदवी जाय, पावर जाय, पयशे जाय, ग्रेसकाय जाय, ते मागीर देवाचे कायदे नात, देव ना, कोण ना. पापया तुरे निर्भाग्या, तूं पाप ना रोडशी, तूं हेमखणान पावशी. आमी आयज इतल्यो दादागिरी करतात, इतल्यो थोड्योच्यो वस्तू आयज मनीस करता. आयज मनीस इतलो सकयल्या पावंड्यार पावला देवाक सुद्दां वळखना.
पूण शेवट आमच्या फाटल्यान शिमितोर आहा. ते शिमितोरीन आमच्यान कांय एक व्हरूंक जायना, एक 10 पयसो लेगून व्हरूंक जायना. ते शिमितोरीन कांयच हाडूंक जायना. हे आयज आमकां जेजू इतलें सांगता. तर आमी कितें करचें? हे कायदे आनी मानदंड देवान आमकां दिल्यात. बागून जावंक, बरें जिवीत जिवंक, कुशाल जिवीत जिवंक, शांतीन जिवीत जिवंक, न्हिदता तेन्ना बरी न्हीद आमकां पडूंक आनी ह्या जिवितांत बरें करून स्वर्ग राज्यांत पावंक. जी कोणी भाशेन जियेनात, जे भाशेन देवाचे मानदंड पाळिनात, स्वर्ग राज्यांत पावचेच ना. जेजू कितले फावटी सांगता तांकां भायर घालात. तुवें दांड किडलावणे आहा. आमी आयज प्रितीच्या भयणीनो, आमी भावनो, आमचे गोंयांत पळयात, आमचे क्रिस्तांव लोक पळयात, आमचे क्रिस्तांव पॉलिटिशनांक पळयात, आमचे क्रिस्तांव जे जुट्टेर आहात, सरकारी जुट्टेर आहात, जावं कितेंय, कसले क्रिस्तांव गाय बरी देखीचे, ते खरेंच विटनसिंग क्रायस्ट मानदंड जियेतले. देव जुट्टी घेतलोच सगल्यांची, म्हजी आनी तुमची आनी सगल्यांची. ह्यो 4 वस्तू: मरण, जुट्टी, इफेर्न, स्वर्ग. आमकां आयज जेजू कितें सांगता? हे सगळे कमांडमेंट, डू नॉट डू दिस, डू नॉट डू नॉट किल, डू नॉट कमीट अडल्टरी. आमी दुसरे वाचपांत आयकलां, आमकां बागून जाकोब सांगता, आमचो पात्रोन जाकोब सांगता, तुमच्या काळजांनी ओंपलां आनी तुमकां तारण दिवंक शक्ती आसा तें उतर मानून घेयात. देवाचे कायदे मानून घेयात, मानदंड मानून घेयात, हे शुभ वर्तमान मानून घेयात आनी ताका खालती रावात. बी हंबल टुवर्ड्स इट. इट्स कम फ्रॉम गॉड, नॉट फ्रॉम द वर्ल्ड. देवाचें उतर फकत आयकून तुमकांच फोटो नाकात, तुम्ही हे जिवीत जिवन फोटोय नाकात, इफेर्नान वेतल्यात, पूण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलात. देवा मुखार नितळ, कितलें सोबीत पळयात, नितळ, प्युरिफायड, स्पॉटलेस. बावतिस्मांक आमकां दिला आंगो अस्त्र, कुरपा दिल्या. नितळ आनी निश्कळण भक्तीपण म्हळ्यार हेंच. अनाथांक आनी विधवांक तांच्या दुखी आनी खोंतींनी भेट दिवंक आनी संवसाराच्या मेळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ जावंक. कितलें सोबीत पळयात. संवसारांतल्या मेळ्यापणांतलो नितळ निर्मळ जावंक. कोणेकलो मनीस म्हजेशी आयलो आनी व्हडले व्हडले सांगलो. हांवें त्या मनशाक सांगलें, पळय तूं आयज हे जुट्टेर आहा, तूं फाल्यां तर येना, तुका कोण पळोवपाक सुद्दां ना, देव लेगून पळयचो ना. त्याच खातीर आमी जण एकल्यांनी मेळ्ळेपणांतलो सारको नितळ निर्मळ रावंक. कित्याक उपदेशाचें पुस्तक म्हणटा, पलकेपणाचें पलकेपण सगळेंच पळकेपण. वॉट काउंट्स in the final analysis of our life is how we have loved God and how we have followed his rules and commandments. हे शेवटाक एकलो तरनो जेजू लागीं आयलो आनी म्हणूंक लागलो, सायबा जिवीत जोडटलो जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? जेजून म्हळें, सगळे कायदे पाळ, मानदंड पाळ. ताणें म्हळें, हांवें सगळे पाळल्यात, आनी कितें उणें आहा? तेन्ना जेजून ताका सांगलें, पळय तुजो देव पयशे, ग्रीड, व्हडपण, हे वीक, पयशे वीक, सगळे वीक, बाटा बेसां वीक आनी यो आनी म्हजो पाटलाव कर. आमच्यांनी स्वर्ग सादेपणी इन ऑर्डिनरी वे वी कॅन अचीव हेवन बाय ऑब्झर्विंग rules and commandments of God in a very perfect way, by surrendering everything and following Jesus in a perfect way. स्वर्गराज्यान पावतले. किरीत देवा लागीं मागुया. आयच्यान फाल्यांच्यान सायबिणीची नोवेना आमी सुरू करतले. अमूद सायबिणीची. सायबीण मायन देवाचे सगळे नेम कायदे मानदंड पाळले. तिणें म्हळें, हांव तुजी चाकर. जेजून मोरोप्रियान देवाचे कायदे पाळले आनी म्हळें, सगळें सोंपाडलें, सगळें केलें. आमकांय तसलीच देणी मागुया आनी उगडास दवरया. पापिया तुरे निर्भाग्या,
तूं पाप नरोडशी तेम कोणान पावशी. उबी रावया. बाबडताची उच्चारणी करूया. सतमंथन देवाक, सोरपदवीदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयाक तो पवित्र आत्मरी गोरबी सांभाळलो, अंकवार मारितान जल्मलो, पोंच प्रताकाल ताणी कोस सुसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेकी पिलो, तो मेल्ल्या मध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पदवीदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिवन मेल्ल्यांची मुंचबी करूंक येतलो. सत म्हणता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. मागीर जिवीत सारूंक, स्वर्गीचे राज एक दीस आमी जोडूंक थोडीच गरजो देव आमकां दवरया आनी ताचे वरवीं देवाचे मांदमेंत आनी कायदे पाळूंक बळ मागुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आपले पोरशेची आकारणी करूंक आनी देव दाखयता ती वाट चलूंक आदाराचे जावंक तांकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी वायट तें पयसावंक आनी मनशाळ नदरेन सोमेस्तांच्या बरेपणा पासत वावरूंक तशेंच पोरशेच्या सांगण्यांक कान दिवन बरें तें निर्माण करूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमी सोमेस्तांनी देवाच्या आज्ञांक आनी कायद्यांक मान दिवन देवाचें उतर आयकूंक, समजूंक आनी तें जिवितांत वेव्हारांत घालूंक प्रयत्न करूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आख्या मनशाकुळाची राखण मागतना दर एका मनशान एकामेकाचे सेवेक आयते रावूंक आनी बरोबर वायटाचेर झुजूंक स्वताचें नितीचें आनी प्रमाणीकपणाचें देवाचें राज इस्तापूंक वावरूंक जण एकल्याक बापाची कृपा मागुया. दोयाळ बापा, दोयाळ बापा, आमचे मागणे ऐकून घे बापा. आमचे फॅमिलीची गरजो, देशाची गरजो, जायते लोक कोविड जावन सीख हॉस्पिटलान हा मागुया. सायबीण म्हाज्या हातान घालुया आमचे दूख, आमचे कोस्ट, आमची वसोकताय आनी बापा सरशी दवर म्हणून दुसरी आमची गरजो करीत मागुया. मन मरी कृपेन बोलुली सर्वस्पोर तुझे थांय सा उस्त्रमरी तुजो दोव आनी सरोची कुशीचे फळ चीजो बागीन ती मरी देवाची माई आमी पापया खातीर नोती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. वसियम. विठुनी वेळार गायन करूया C42 उतोर म्हज्या देवाचे.
म्हज्या भयणीन बाबा तुमच्यांनी म्हजें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र बेशा दबाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. जिवे देवा पवित्र बाप्पा जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपरणायेन आमकां फावो जावं ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आनी तुमचे सव्य आमची काळजो बारया आमी ती सर्वेस्पोर सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासया. अशें आमी करूंक फाव. सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सोर पदवीधर आनी सासण्याच्या देवा सर्व काळीन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सौम्य वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या उनोंद शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय पातकांतले आमकां सोडूंच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्मे वरवीं आंकवार मरेची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुडसार आपले हात विस्तारून ताणी कोस्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जोयत व्हरून पुनर्जोडपण उगडापें केलें. अशें ताणी तुजी खुशी पाळली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवृतां आनी भक्तां आनी समेस भक्तां सांगती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी एकाच तळ्यान गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उंच सर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इन देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मारून सोसूंक वेचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी सासणीक कोराचे रगत पातकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardaco gut por gotu ya Sumian Jesu Ami hondo kata Ani he asitu kieta Ditlei pauki Tuoi voanesu Ami tuje moron बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपणी गुडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नामृतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागून बापा फिलिप नेरे आमची गवळी बापा आनी सगळे उद्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणाचो
बरमसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूट कोर. तांकांनी तुज्या स्थगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पळजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कोर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. अंकोर मारी देवाची आनी आमची माई संगती तिचो पोती बगून जसे बगून धरून दूत पेद्र पावलो आंद्रे फिलिप जाकोब बर्थोलोमेव आनी बोक्त बगून फ्रांसीस शेवेर बगून आंतोन बगून जेवाज असेच बगून फ्रांसिस्को पाद्र पियो कोलकाताची मदर टेरेसा आनी सोर्व कडेन तुका मानल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपटान सौर पदवेदार बापाक सर्वंदन आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. देवान धाडलेलो आपलो पूत सोडवंडार जेजू क्रिस्त लोकांक सत शिकयलें. लोकांक कशे तरेन ह्या संवसारान जिवंक शिकयलें आनी कशे तरेन सर्गींचें राज ताणें जोडचें तें शिकयलें. आपोस्लांनी मागणें शिकय म्हूण मागलें तेन्ना सोबीत मागणें तांकां दिलें. कशे तरेन देवाचे कायदे आनी मांदमेंत पाळची सदांच देवाची खुशी करची स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावंक जेजून शिकयलें. आमी सगळीं मनशां माती गोबर एक दीस आमची माती गोबर जातली. पूण ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमी देवाची सदांच खुशी करूंक ताचे मांदमेंत आनी कायदे पाळूंक आमी करीत जेजून मागणी शिकयला करून मागुया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनीक आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सगळे वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरमुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरयता. तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळे पातकांतले आमकां सुटय आनी सगळ्या आकांतांतले आमकां वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तशी ससनाच्या ससना. स्वामी जेजू क्रिस्तांत म्हणजे धरून दोतांक म्हळें आनी ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हज्या शांतीन तुमकां दिता. सायब आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे खुशी परमणे तिका आनी आमकां जण एकल्याक शांती दी. तूंच आमकां सगळ्यांक एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी रासवट चलयताय सासणेच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दिवया. शांती तुमचे सवे. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळ्याच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना म्हजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याक आमच्या काळजांची वेतना गायन करुया. D21 जेजू शीं येयात.
प्रार्थया. प्रितीच्या बापा, सर्गीच्या जेवणान तुवें आमकां दारशी केल्याय. मोग वाडूंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान थीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या बाबू भणीची चाकरी करूंक आमची उमेद चडत वचूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. आमेन. मातसो बसुया. इगोजेच्यो कळोवण्यो. आयचो आयतार सादे काळाचो 22वो आयतार. 34 सप्टेंबराची सोनवाराक आयताराचें मीस आसतलें सांजेच्या 6 वरांचेर. 5 सप्टेंबराची येता त्या आयताराक सादे काळाचो 23वो आयतार. तो आयतार भेटयला चेडू भुरग्याक डे ऑफ द गर्ल चायल्ड. आयताराची मिसां हे तरेन जातलीं. सकाळीं 6:30, 8, 9, 15, 9:15 वरांचेर आनी सोनवाराचे सांजे 6 वरांचेर. आयताराचे सोंत्रा कॉपेलांत सकाळचें मीस 6:30 वरांचेर आनी नोवो पालमार सकाळचें मीस 8 वरांचेर. पूण आयज आनी येता त्या आयताराक सोंत्रांत सकाळचें मीस आसचें ना. नोवेनां थंय सायबिणीची सुरू जाल्यांत. आयज देव संदेशकारांक जमत आसतली सकाळीं 6:10. आमची इगोर्जेची घांट आमकां सगल्यांक गरजेची. तो आमकां एक देवाचो उलो कसो. आमकां मिसाक येवंक, सेवा धर्मीक रितींनी भाग घेवंक आपोवंक, जावं बावतिज्म, क्रिज्म, काजार, मरण आदी आमची इगोर्जेची घांट फुटल्या आनीक जायतो तेंप जालो ही घांट आमी वापर करिना. त्या खातीर फाब्रिकाचे जमातीन नवी घांट घेवंक निर्णय घेतला. हे विशीं 2 कोटेशनां घेतल्यात. एक AICS बेल फाउंड्री तामिळनाडू सुमार 18 लाख पडटल्यात. आनीक जेरोनिमो पुर्तुगालाक जी आमची आदली घांट हा तोहोलीच हाडूंक, ती घांट आमची आदली थंयतान हाडलेली थंयतान हाडूंक आमकां कोटेशन गावलां. तें युरो करन्सीन, ते आमचे इंडियन करन्सीन केल्यार 23 लाख जातात. आनीक बसोवपाक आनीक 2-2.5 लाख पडटल्यात. म्हणटच हांव तुमचे लागीं विचारता, ह्या विशीं तुमचें मत 8 सप्टेंबराचे लेगून कळोवन दियात. तुमकां जाय वो नाका, पुर्तुगालाची जाय वो तामिळनाडूची जाय, त्या उपरांत आमी ती घांट हाडूंक तयारी करतले. हांव खूब पयशे पडटात. आजुनूय दोतोनीच्या भुरग्यांची नांवां दिवंक नात जाल्यार ह्या समाना भितर इगोर्जेच्या ऑफिसान कचेरींत हाडून दिवची. त्या उपरांत भुरग्यांची नांवां आमी आनी ह्या वर्साक घेवचे नात. म्हणटच कुम्यांव क्रीज तुमकां मेळचो ना. आमची फिरगोजेन लायव्ह स्ट्रिमींग जे भाशेन आतां लायव्ह स्ट्रिमींग करूंक नवो कॅमेरा घेतला. कोणाक तर पयल्या वर्साचें, दुसऱ्या वर्साचें, लग्नाच्या रुपया उत्सवाचें वा भांगराचें वो दुसरे म्हयन्याचें मीस आनी कितेंय तुमी जाहीर करूंक सोदतात जाल्यार तुमच्यांनी ऑफिसान येवंक कळोवचें. दर एक मीस लायव्ह स्ट्रीम करूंक सुमार 3000 रुपयांचो देस्पेस जाता. तुमच्यांनी जाय जाल्यार तुमच्यांनी कळोवंक येता. येता त्या आयताराक इगोर्जेंत पयल्या मिसाची मांदवळ करूंक आनी साफाय करूंक माडांत, दुसऱ्या मिसाची मांदवळ करूंक आल्मबाट आनी तिसऱ्या मिसाची मांदवळ करूंक
विराबाट आनी बोंदीर आजच्या दिसाक केल्यात तांकां आमी दिन वाचता. आमच्या इरगोचेन सुमनाच्या दिसांनी पयल्या मिसा उपरांत तुमच्यांनी कुमसार करूंक येतात. आमी तुमच्या योजनीक सदांच पयले मीस जाले उपरांत कुमसारांक बसता. कुमसार करात. जेजू म्हणटा पातक सोडात, देवाशी परतून येयात, नितळ जायात. जाय तेंप जालो कुमसार करूंक ना, कुमसार करात, कुमसाराक येयात. हो संतान संस्कार करूंक आमी तुमचे योजनीक थंय बसून आसतात. 4 सप्टेंबराची सोनवराक वेदी सेवकांक जमात आसतली सांजेच्या 4 वरांचेर. 29 वेर म्हणजे आयज ऑगस्टाचे मोंत सायबिणीचे पुर्बेक फार्मा सकाळचे 6:30 वरांचेर मीस आनी उपरांत माडयेचेर आशिर्वाद आमी घातला सकाळीं. आनीक ही नोवेना फाल्यांच्यान सुरू जातली. तुमचे लागीं आमी किरीत मागता आवय बापायनी 6:15 सकाळीं तेर्स उपरांत फुलां घालप आनी 6:45 वरांचेर मीस. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक जाय तें दितात. पयलो मोबायल दितात, टेलिव्हिजन दितात, नेट दितात. पूण कितलीं आवय बापूय बायबल दितात, रोजराचें कोंत दितात. कितलीं जाणां म्हणटात चल मिसाक या. तुमच्या भुरग्यांक ह्या दिसांनी तुमी बेगीन न्हिदूंक धाडात. 9:30 10 सकाळीं उठयात आनी तांकां वाज तयार करात. भुरग्यांनी तयार करचें आपले वाज. फुलां घेवची सकाळीं फुडें. आमी ल्हान आसतना जोळी वय बेताले हांव आनीक फुलां हाडटाले हांव उमेदीन न्हेसून सकाळीं फुडें मिसाक थंय लायनीक रावतले हांव सायबीण मांयक फुलां घालूंक. इतलो मोग आमकां आहलो, इतलो मोग आमच्या आवय बापायनी काळजान घातलो. देखून आमकां आमी तशे मनीस जाले हांव. तुमच्या भुरग्यांक मोग घालात. सायबीण मांय कितली खुशाल जातली. भुरगींच न्ही पूण तुमी आपल्याक फुलां घाता ती पळोवन. ही मुर्ती न्हय वयर आहा ती सायबीण. खूब खुशाल जातली आनी आपल्या भुरग्यांक वेंगेन दवरतली आनी आशिर्वाद मागतली. आमी तुमच्या आवय बापायनी तुमचे लागीं मागता. भुरग्यांक ह्या दिसांनी सकाळीं फुडें उठोन मिसा काडात, फुलां घेवन हाडात. पुर्वेच्या दिसाक 8 तारखेर परब सकाळची 6:30 वरांचेर तेर्स आनी 6:45 वरांचेर मीस. फुलां मिसा उपरांत घालतल्यात आनी उपरांत मागीर केक काततल्यात. 8 सप्टेंबराचे आंकवार मारीच्या जल्माच्या दिसाक आनीक आमी आमच्या आवयांचो दीस कसो मनयतले हांव. त्या खातीर दोतोरीच्या भुरग्यांनी आपल्या आवयक पासत एक किरीत एक कार्ड करचें. बरें कार्ड करात. तुमच्या आवयन आनीक तुमकां जाय तें बरें केलां. जल्म दिला, दूद दिलां, वयर काडल्यान. एक बरें कार्ड करात आनीक तांकां हें कार्ड तुमी 5 वेर लेगून आमच्या ऑफिसान हाडून दिवचें. बापायकूय करात. आतां न्हू बापायचो दीस येता तेन्ना. बापायक जबर कोणशें चडशें करिनात भुरगीं, आवयकूच करतात. Our Lady of Perpetual Succor हाय स्कूल्स तुमची जाय ती भुरगीं आनी तुमी ह्या इस्कॉलाक शिकून जिविताक पावल्यात. हें आमचें गांवचें इस्कॉल. थोडे दोतोर, थोडे कांय इंजिनियर, आर्किटेक्ट, सायंटिस्ट, एडवोकेट व्हडले मनीस जाल्यात आनीक जोडी मोडी आख्ख्या संवसाराक शिपडल्यात. आमचें इस्कॉल पोरणें जालां आनी कांय दोत्तोरेच्या कारणाक लागून इमारत बिगडल्या आनीक इस्कॉलाची इमारत जमनीन रोमता आनी रोमत आसा. नवी बिल्डिंगाची चड गरज ह्याचे विशीं हांव तुमकां उपरांत सांगतलों. पूण सद्याक आमकां गरज ती आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बसोंक क्लासीन बसोंक डेस्क आनी बेंचीस आनी टिचरींक मेज. तुमी ह्या इस्कॉलान शिकल्यात, दुसऱ्या भुरग्यांकूय शिकुनी. आमी जाय तें बरें करता भुरग्यांक, तांकां क्रिस्ती नदरेन वाडयता. तुमचे लागीं ओरीक करून जे कोण आलुमनाय जे इस्कॉलान शिकून गेल्यात आनी जाय तें जोडटात, तुमी कितें ह्या भुरग्यांक दियात बांकाक आनीक डेस्काक. हांवें हिंगा अकावंट नंबर घातला. तुमच्यांनी चॅक दिवंक येता.
आनीक तुमच्यांनी बांकूय दिवंक येतात तुमच्या लागीं उलो मागता ही भुरगीं इस्कॉलाक येतलीं ह्या दिसांनी बांक तुमी दिवचे व नाल्यार कितें इजमॉल दिवचें फूल ना पाकडी आदी फुडेंच देव बरें करूं म्हणटा आमच्या इस्कॉलान 3 बसीचे ड्रायव्हरांची गरज तशेंच 3 एटेंडंट वस्तुऱ्यांची गरज जी बसीर आसतली ड्रायव्हरांक 5 वर्सांचे एक्सपिरियन्स जाय वॅलीड हेवी ट्रान्सपोर्ट लायसन्स जाय विथ बॅच आनी हें तांकां जाय जाल्यार तांणी एप्लिकेशन करचें आनीक एप्लिकेशन करतच आमी तांची मागीर तपासणी करतले इंटरव्यू घेतले आनी मागीर आमची इस्कॉलाची बस तांकां चलोवंक मेळटलें सेंट विन्संट द पॉल संस्थेक फेस्ताक तुमी दान घातलां 20,700 रुपये हे गरिबांक वतले तांच्या नांवान हांव तुमकां दिन वाचतां गेल्ल्या आयताराक पोरजेचें दान तुमी दान भेटयलां देवाक ह्या मिसाच्या बलिदारांक आमी 4 मिसांक करतात दर एका आयताराक तें जालां 19,020 रुपये देवान तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं आमी हिंगा डंप बॉक्सेस दवरतात ह्या सुमारान डंप बॉक्स कलेक्शन जालां 1,240 रुपये देवान तुमचेर आशिर्वाद घालचो प्रितीच्या भडीन आनी बाबरो जें तुमी दान दितात तें इगो सांबाळूंक वेता एक म्हयन्यांक आमकां सुमार 70 आनी 5,000 लागतात मोडटात कामदारांचे पयशे दुसरे पगार हे पगार ते पगार 70 आनी 5,000 म्हयन्यांचो देस्पेस जाता इगोजेचो कांय हेर करिनासतना तुमी दितात देखून तुमकां देव बरें करूं MLA ऑफ कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी मिस अलिना सरदान्य कळीत करूंक लायता की प्रायमरी हेल्थ सेंटर कांसावलीम हाची उक्तावणी आसतली आयचे सांजे 4 वरांचेर हे तांणी प्रायमरी हेल्थ सेंटर अपग्रेड केला 42 खाटी घातल्यात 42 बेडेड हॉस्पिटल हे उक्तावणेक तुमकां सगल्यांक आमंत्रण हा कित्याक ती कुट्टाळेची MLA ह्या सुमारांत मिसां भेटयल्यान 30 तारखेर पयल्या वर्साचे मीस सोंपलेल्या जुआना जोकिम जोकिना डिमेलो दुसरे आरवाले ह्या सुमारांत किरीत दान दिलां गेल्ल्या सुमारांत बरो देखणार 15,000 रुपये चर्च स्ट्रीट बरो देखणार 2,000 रुपये दुसरे आरवाले देवान सगल्यांचेर तुमचेर आशिर्वाद घालूं तुमकां आयज देवान बरो दीस दिवं बरें सुमान दिवं ही आमची मागणी उबी रावया आनी फाल्यांच्यान सकाळीं सायबीण मांयक मान दिवं आनी तिचे वरवीं देवाक मान दिवया आमी सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे गोड उपकार शेवटा गायन करूया T12 ओ मोगाड माय आमचे थाय तुरा सदांच तुमकां ओ मोगाड माय आमचे थाय तुरा सदांच तुमकां माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरचे गुणांनी बोलले माये काकुतीचे माये मोगाचे माये सोरचे गुणांनी बोलले